नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत सगळ्यांक परतून येवकार. आज आमच्या एपिसोडाचें नांवूच पळोवन तुमकां मातशें अजाप जालें आसतलें. आमचो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमीचो, खगोलशास्त्राचो, पण आयच्या एपिसोडाचें नांव आसा रॉंग एस्ट्रोनॉमी. सो हे रॉंग आनी एस्ट्रोनॉमी कितें, तुमी चुकून कितें दुसरो प्रोग्राम लायलो बी काय दिसतलें. तशें कांय ना. आमचो अंतरिक्ष अप अप अँड अवे होच प्रोग्राम आसा. एस्ट्रोनॉमीन खुबशे नाका आशिल्लें भितर आसता आनी एस्ट्रोनॉमी पेक्षा रॉंग एस्ट्रोनॉमी चड लोक फॉलो करतात. तेच आमी आज मातशें सॉर्ट आवट करपाक आनी आमच्या ह्या प्रोग्रामांतल्यान एक तरेन म्हाका दिसता एक सुपरस्टिशन काडपाक, एंटी सुपरस्टिशन ड्रायव्ह अशें म्हणलें जाता, एक हो एपिसोड आमी प्लॅन केला. आनी खरी सायन्स कितें हें सोदून काडपाक म्हजे बरोबर आमचे स्टुडियोन एक गेस्ट आयिल्ले आसात. तुमच्या वळखीचेच, परिचयाचेच. पयलीं येवकार करया. विदेश, वेलकम टू द प्रोग्राम. विदेश खंडेपारकर, पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजे हांगचे सायन्स कोऑर्डिनेटर, जे सदां कितें तरी एस्ट्रोनॉमीचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमच्या प्रोग्रामान येतात आनी सदां आमच्या प्रश्नाचे सुटावडे करतात. सो वेलकम बॅक विदेश. आज तुका आपोवपाक एक मुद्दम कारण आसा की एक्चुली न्ही म्हाका मोबायल फोनान एक ॲप आसा, ताजो खूब वाज आयिल्लो आसा. सगळ्यांक ताजेच पिशें लागिल्लें आसा. तुका खबर आसा हांव कितें उलयता तें व्हॉट्सॅप. ओके, इट इज गूड इन वन वे, पण व्हॉट्सॅपांतल्यान खूब नाका आशिल्ले फॉरवर्ड्स येतात. नॅशनल टायमपास जाला आमचो व्हॉट्सॅप, तूं मानता? बरोबर. ओके. सो व्हॉट्सॅपान तरेतरेचे मेसेजीस येता आनी इतले म्हजे कडेन व्हॉट्सॅपान हांगा एक कलेक्शन करून दवरलेलें आसा अबावट डिफरंट थिंग्स. लोकांक उत्सुकता जाता हें कितें म्हणून, ताज्या बद्दल सोदून काडपाक ते म्हजे कडेन सुटावडे करपाक प्रश्नाचे आपले येतात. आज म्हाका दिसता तूं आमकां प्रोग्रामान येवन एक बरें आमी काम करया, थोडे सुपरस्टिशन्स एस्ट्रोनॉमीचे काडून उडोवया. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एक म्हजे कडेन हांगा मेसेज आसा, हांव तुका ती मुद्दम ताजी जिस्ट सांगता. एक जुलय म्हयन्यान एक मेसेज आयिल्ली, जून एंडाक जुलय म्हयन्यान मेसेज आयिल्ली की आकाशांत मंगळ व्हडलो येवपाचो आसा, दिसपाचो आसा. केदो व्हडलो? चंद्रा येदो व्हडलो. आतां मार्स केदो प्लॅनेट आमकां खबर आसा, एक डॉट, रेड डॉट, आनी तो खंय चंद्रा येदो व्हडलो दिसतलो आनी खंय आमच्या लायफान ते एकूचदां दिसतलें आनी खंय फुडें कोणाक जे जिवंत आसा तांकां परत दिसचें ना. सो वॉट डू यू से अबावट दीस? मार्स जुनान व्हडलो दिसतलो, आमच्या मुना येदो व्हडलो दिसतलो, अशें तुवें आयकलां? जावपाचें आशिल्लें तें? आयकलां अशें, पूण जावपाचें नाशिल्लें. ते शक्य ना. ओके. सो विदेश, हे हाजी सायन्स. मार्स हे कित्याक सुरू जालें? वॉज इट जस्ट मिसचीफ काय हाजे कितें तरी फाटल्यान सायंटिफीक बॅकग्रावंड आसा? तें आमकां मातशें सुशेगाद एक्सप्लेन कर पळोवया. ही जी मेसेज आसा हिजो सुरवात जालो 2003. ओके. 2003 ह्या वर्सा सुरवात जाली हेजी. ओके. ही एक्चुली जाता अशें की मार्स अपोजिशन म्हणून एक फेनोमेनन आसता. ओके. आतां अपोजिशन म्हणल्यार प्रत्येक प्लॅनेट जो आसा तो अपोजीट सायडीन दिलो, जे एका सायडीन सूर्य आनी एका सायडीन दुसरो प्लॅनेट आनी मदीं पृथ्वी, अशें कंडिशन जाता, ताका म्हणटा अपोजिशन. ओके. आनी हे जे आमी जे ग्रह सगळे आमकां दिसता रातच्या स्कायान, जेन्ना ते अपोजिशनाक पावता तो टायम तेंचे ब्रायटस्ट आसता ते. ओके. म्हणजे पृथ्वीच्या लागीं येतात. लागीं येता. सूर्य एका सायडीन, पृथ्वी मदीं आनी प्लॅनेट फाटल्या सायडीन. सो दॅट इज कॉल्ड अपोजिशन. अपोजिशन. सो हे जे पोजिशन आसता त्या पोजिशनात पृथ्वी आनी त्या प्लॅनेटाच्या डिस्टन्स सगळ्यान कमी आसता. ओके. आनी आतां मार्साची गजाल घेत जाल्यार ही मेसेज ती व्हॉट्सॅपार, ही ती मेसेज जी सर्क्युलेट जायत आसा. हांगा 2 चंद्र दाखयल्ले आसात, पण एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल. असो चंद्राच्या सायजीचो मार्स दिसप शक्य ना. आनी एज इट इज मार्साचो कलर तांबडो आसा, धवो न्ही. सो हे कोणे तरी फोटोशॉप करून 2 चंद्र सायडीक लायले, कॉपी पेस्ट केल्ले आसा. ओके. आतां ही ती ओरिजिनल इमेल जी पयलीं सर्क्युलेट जाताली. ओके. हांगा कशी ती सुरू जाली? फ्रॉड हो कसो सुरू जालो? एक्चुली हांगासर तुमकां एक्झॅक्टली पोजिशन दाखयता हांव कशें जाता तें. ओके. सो हे आमचे अर्थाची ऑर्बीट जी ब्लू कलरान आसा आनी येलो कलरान जी आसा ती मार्साची ऑर्बीट. ओके. म्हणजे हो सन. हय, आनी मदीं जो आसा तो सन. मार्स. आतां ह्या पोजिशनान दिसता की मार्स पृथ्वीक सामको लागीं आसा. आनी जर तो दुसऱ्या डायरेक्शनान पावत एक्झॅक्टली अपोजीट जाल्यार मार्स आनी पृथ्वीचे डिस्टन्स खुबशे चड आसतले. सो त्या पोजिशनाचेर मार्स आमकां दिसना, किंवा दिसलो जाल्यार तो फेंट आसता, एक डॉट कसो दिसता. आनी जेन्ना ह्या पोजिशनाचेर मार्स आसा तेन्ना मार्स आमकां ब्रायट दिसता सामको. ओके. आतां हे मार्साची जी ऑर्बीट आसा ती पृथ्वी पेक्षा डबल आसा. सो मार्साचे वर्स पृथ्वी पेक्षा डबल. सो हेज्या कारणान कितें जाता की 2 वर्सान एकदां पृथ्वी आनी मार्स सामके लागीं येता. ओके. सो ते 2003 आनी हे डिस्टन्स जे आसा मिनिमम डिस्टन्स हे वेरी जायत रावता. सो 2003 ह्या वर्सा ते सामके कमी आसले.
म्हणजे हे हांगा आशिल्लो तेन्ना हय, अर्थ ह्या हांगा position. आशिल्ली आनी मार्स हांगा आशिल्लो. सो त्या वेळार एस्ट्रॉनॉमी हितूनच्यान एस्ट्रॉनॉमी लवर्साच्या हितूनच्यान मेसेज भायर सरली ती की मार्स जो आसा हो जर टेलिस्कोपान पळयत 75% मॅग्निफाय करून जाल्यार जसो चंद्र दिसता आमकां बेश्ट्या दोळ्यांनी तसो दिसतलो येदो व्हडलो. ओके. पूण जशी ती सर्क्युलेट जायत गेली तशी तशी ते मेसेज डिस्ट्रॉय जावन जे मेन पार्ट जो आसलो तितून जो 75% मॅग्निफिकेशन म्हणजे टेलिस्कोपान मार्स 75% व्हडलो दिसतलो टेलिस्कोपान पळयल्यार हय हे भायर सरलें. ते भायर सरले आनी उरले कितें की मार्स चंद्रा सारको दिसतलो व्हडलो दिसतलो. म्हणजे ब्रोकन टेलिफोन गेम कशी जाली ती. हय. ओके. सो दिस इज द हिस्ट्री बिहायंड दिस ईमेल. ही 2003 सुरू जाल्ली. ओके. आनी फुडें हाजे बद्दल कितें आसा? आनी मार्स जर आमकां चंद्रा येदो व्हडलो दिसपाक जाय ओके. जाल्यार एक्चुअली आतां हे असो आमकां मार्स दिसता स्कायान एक बारीक डॉट कसो आनी चंद्र असो येदो व्हडलो दिसता. ओके. पूण जर मार्स आमकां चंद्रा येदो व्हडलो दिसपाक जाय जाल्यार मार्स चंद्राच्या इतलेच लागीं येवचो पडटलो. ओके. आनी चंद्रा इतलो लागीं मार्सा सारको येदो व्हडलो ग्रह येवप पृथ्वीक म्हणल्यार एक डिस्ट्रक्टीव सिच्युएशन जावं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल अशें जावप शक्यच ना. ऑफकोर्स. जर दर्या अशें जालें जाल्यार मेन म्हणल्यार जशें चंद्र इतलो धाकटो आसून आनी इतल्या पयस आसून चंद्राचो आमचेर खूब इफेक्ट जाता जशी ग्रेविटी बी आनी टायड्स येता. टायड्स येता. भरती हे चंद्रा खातीर येता. सो ग्रेविटेशन जे आसा मार्साचे जे चंद्रा पेक्षा खुबशे पटींनी चड आसा. सो तो टायड्साचो इफेक्ट आसा तो खुबशे पटींनी वाडटलो. फ्लडिंग जातले आनी अर्थक्वेक्स जातले. ओके. खुबशे अशे डिझास्टर्स इफेक्ट जातले. ओके. सो हे सगळे इफेक्ट जावं शकता मार्स जर लागीं आयलो जाल्यार. पूण मार्स केन्ना तसो लागीं येना. तशें शक्यच इट इज ओनली अ मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन की मार्स लागीं येता. By the time you finish watching this video, you'll be about 1,000 kilometers closer to the planet Mars. Earth and Mars are converging for a close encounter. As March gives way to April, the distance between the two planets is shrinking by about 300 kilometers every minute. When the convergence ends in mid-April, the gulf between Earth and Mars will have narrowed to only 92 million kilometers, a small number on the vast scale of the solar system. Astronomers call this event an opposition of Mars, because Mars and the Sun are on opposite sides of the sky. Mars rises in the east at sunset and soars almost overhead at midnight, shining burnt orange, almost 10 times brighter than a first magnitude star. Oppositions of Mars happen every 26 months. Of a similar encounter in the 19th century, astronomer Percival Lowell wrote that Mars blazes forth against the dark background of space with a splendor that outshines Sirius and rivals the giant Jupiter himself. In other words, it's really easy to see. ओके विदेश हे पॉयंटाचेर न्ही एक जस्ट एक हांव तुका विचारूंक सोदतालो की आमचे दर्शक आसा ते केन्ना मार्स पळोवंक सोदतात. मंगळ आकाशान कसो आनी केदो व्हडलो दिसता आनी वेदर म्हाका विचारतात की यू कॅन सी इट विथ युअर आयज काय टेलिस्कोप लागता. तूं कितें म्हणटलो? विथ आयज पळोवंक जाता तो मार्स एक स्टार कसो दिसतलो. ओके. पूण जर मार्साचो एक्चुअल फिचर म्हणजे कलर जो रेड प्रॉमिनंट कलर दिसता मार्सार तो बी पळोवपाक जाय जाल्यार ताका टेलिस्कोप लागतलो. आनी टेलिस्कोपान मार्स पळयल्यार कितें कितें दिसता फ्युचर्स? साधारणतः मेन जसो जेन्ना मार्स ऑपोजिशनाक आसता त्या वेळार जर साधारण टेलिस्कोपान जर पळयत जाल्यार तुमकां मार्साचेर सारके डेफिनेट तर प्रॉमिनंट रेड कलर दिसता. तेजेर पोलर आयस कॅप्स आसा मार्साचेर. म्हणजे अर्थाक जशें आर्क्टीक आनी एंटार्क्टीक आसा तो व्हायट पॅच कसो मार्साचेर दिसता. दिश्टी पडटा. ओके. आनी मार्साचे फ्युचर्स कितें तरी बारीक दिश्टी पडटा टेलिस्कोप बारीक ब्लॅक लायन्स कशी दिश्टी दिसता. पडटा. ते एक्चुअली व्हॅलीज ज्यो मार्साचेर आसा ओके. त्यो आमकां टेलिस्कोपान बारीक लायन्स कशी दिसता. पूण हे सगळें पळोवपाक टेलिस्कोप जायच पडलो. इवन बायनोकुलर्सान हे तशें व्हडलें दिसचें ना. With a modest backyard telescope, you can view the rusty disk of Mars, as well as the planet's evaporating north polar cap, which has been tipped toward the sun since Martian summer began in February. Experienced astrophotographers using state-of-the-art digital cameras can tease out even more. For example, dust storms, orographic clouds over Martian volcanoes, and icy fogs in the Great Hellas Impact Basin. The view has been described by some observers as Hubble-esque. सो ऑपोजिशन ऑफ मार्स जातलें आनी दोन चंद्र आकाशांत येतले हे सगळें
इज ऑल रबिश. सो मुद्दम हांव सांगूंक सोदतां आमच्या दर्शकांक की आमी पळयलें की ही ईमेल जी व्हॉट्सॅपार सर्क्युलेट जायत आसा, जून जुलय ऑगस्ट ह्या म्हयन्यान खुबूच बोवाळ जालो की चड लागीं मार्स येतलो, इतलो लागीं की 2 चंद्र दिसतले. अशें सगळें केन्नाय जायना. इट इज नॉट पॉसिबल. आनी जर अशें कितें जावपाचें आसा जाल्यार सायंटिफीक बॉडीज आसतल्यो न्ही. नासा आसा, इस्रो आसा, कितलेशे आसतले. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी आसा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आसा, ते पयलींच डिक्लेअर करतले. बरोबर. जर येदें व्हडलें कितें जावपाचें आसा जाल्यार तुमकां दिसता की ते डिक्लेअर करनासतना रावतले. हे सगळे व्हॉट्सॅप आनी ईमेलाचेर दिस इज ओन्ली फॉर आय वूड से टायमपास. हे हाजेर सगळे सायंटिफीक डेटा आनी तुमचे लायफ डिपेंड करनाकात प्लीज. सो हाजे बरोबर विदेश म्हाका दिसता आमी नेक्स्ट हाजेर वचुया. आनीक व्हॉट्सॅपार फॉरवर्ड जाता की पृथ्वी सगळी वाट लावन वतली, सगळो भूकंप येतलो, सगळे वॉल्केनो येतलो, जेन्ना कितें तरी व्हडलें घडटलें म्हणजे ब्ल्यू मून दिसतलो. सो वॉट इज अ ब्ल्यू मून? ब्ल्यू मून हो एक्चुअली फिनॉमिनन जो आसा तो एस्ट्रॉनॉमिकल असो न्ही. ओके. एक कॅलेंडरान जर म्हयने आसता, तर एकाच म्हयन्यान 2दा फूल मून जालो जाल्यार दुसरो फूल मून आसता ताका ब्लू मून म्हणटा. म्हणजे कॅलेंडर म्हयन्यान कॅलेंडर मंथ 1 तारीख ते 31 तारीख इंग्लीश कॅलेंडरान जर 2 कितें आयले फूल मून पुनव 2 पुनव आयली तर दुसऱ्या पुनवेक आमी ब्ल्यू मून म्हणटा. पण हाजे फाटल्यान लॉजीक कितें आसा? लॉजीक अशें कांय ना. एक हें आसा, एक्सप्लेनेशन अशें आसूं शकता की खुबश्या वर्सां पयलीं जेन्ना असो एक वॉल्केनो बी जालो, मॅसिव वॉल्केनो जालो, जाल्यार एश जी आसा ती वयर वयताली आनी ती एटमॉस्फियरान ती स्प्रेड जावन उरली की तेजो इफेक्ट करून चंद्राक एक ब्लूइश ग्रेइश कसो एक इफेक्ट येतालो. तेजे वयल्यान तो फ्रेज तयार जाली की वन्स इन अ ब्लू मून, म्हणजे ते सदां दिसना, केन्ना एकदां. According to modern folklore, whenever there are 2 full moons in a calendar month, the second one is blue. This definition of a blue moon is a recent thing. If you told a person in Shakespeare's day that something happens once in a blue moon, they would attach no astronomical meaning to the statement. Blue moon simply meant rare or absurd, like making a date for the 12th of never. Since then, however, its meaning has shifted. The modern definition sprang up in the 1940s. In those days, the Maine Farmer's Almanac offered a definition of blue moon so convoluted, many astronomers struggled to understand it. It involved factors such as ecclesiastical dates of Easter and Lent, tropical years, and the timing of seasons according to the dynamical mean sun. Aiming to explain blue moons to the layman, Sky and Telescope published an article in 1946 entitled Once in a Blue Moon. The author, James Hugh Pruitt, cited the 1937 Maine Almanac and opined that the second full moon in a month, so I interpret it, is called blue moon. That was not correct, but at least it could be understood, and thus the modern blue moon was born. Most blue moons look pale gray and white, just like the moon you've seen on any other night. Squeezing a second full moon into a calendar month doesn't change its color. Nevertheless, on rare occasions, the moon can turn blue. A truly blue moon usually requires a volcanic eruption. Back in 1883, for example, people saw blue moons almost every night after the Indonesian volcano Krakatoa exploded with the force of a 100 megaton nuclear bomb. Plumes of ash rose to the very top of Earth's atmosphere, and the moon? It turned blue. Krakatoa's ash was the reason. Some of the plumes were filled with particles 1 micron wide, about the same as the wavelength of red light. Particles of this special size strongly scatter red light, while allowing blue light to pass through. Krakatoa's clouds thus acted like a blue filter. Often when the moon is hanging low, it looks red for the same reason that sunsets are red. The atmosphere is full of aerosols, much smaller than the ones injected by volcanoes. These aerosols scatter blue light while leaving the red behind. For this reason, red blue moons are far more common than blue moons. Sounds absurd? Yes, but that's what a blue moon is all about. आणि विदेश सुपर मून आम्ही आता डिस्कस करूया. सुपर मून ही फेनोमेना जी आसा ती खूपच पॉप्युलर आसा न्ही सुपर मून. व्हॉट कॅन यू से अबाउट सुपर मून? सुपर मून म्हणल्यार व्हडलो मून. व्हडलो मून जसो नॉर्मल आमी जो फूल मून पळयता त्याच्या पेक्षा